शक्तीचा कामगार शक्तीचा लाईफगार्ड युनियन लाईफगार्ड युनियन लाईफगार्ड युनियन फुला गाला नहीं आयो असं चालू अरे तुम्ही या मॅडम फेरा बोर्डाकडे अरे बाबा मस्त स्टार्ट कर गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनाक एफिलिएटेड आसतले आमचे ऑल गोवा मरीन लाईफ सेविंग गार्ड्स युनियन ह्या युनियनाचे जो सत्याग्रहाचो कार्यक्रम आणि सत्याग्रहाचे जे शेवटचो जो टप्पो आंदोलनाचो खंयच्याय जो आसता तो आमी एका म्हयन्या पयलीं ह्याच आझाद मैदानान वयल्यान सुरवात केल्ली. जवळ जवळ 17-18 दीस एक साखळी उपोषण केल्या नंतर जे राष्ट्रपतींचे जे आगमन म्हणजे गोंयच्या मुक्ती सुवाळ्याचे 60 वर्सां जाता म्हणून जे गोंयान जाले त्या पार्श्वभूमीचेर राज्य प्रशासनान आमकां विनंती केली की जो आमचे जो आंदोलनाचे जो साईट जो आसा न्ही आमकां जाय थंय दुसऱ्या जागेचेर खंय तरी हलोवचो म्हणून त्यानुसार आमी एकंदर जे स्वातंत्र्याचो जो आमचे म्हणजे आमच्या गोंयच्या मुक्तीचो जो एक महत्व जे आसा ते लक्षात घेवन आणि आंदोलनाचो जो एक सेंटिमेंट आसा तो टेम्पो आसा तो बिगडोंक जायना म्हणून हे जे आंदोलन जे आसा ते आमी आझाद मैदाना वयल्यान 11 दिसां पयलीं जे आसा पळय ते म्हापसा गांधी सर्कला कडेन जे म्हापसा रेजिडेन्सी आसा थंय आमी शिफ्ट केल्ले. थंय गेल्या नंतर आमी थंय आमरण उपोशणाचो जो कार्यक्रम जो आसा सत्याग्रहाचो तो सत्याचो आग्रह ते आमी आमरण उपोशण सुरू केल्ले आणि आमरण उपोशणान जायत्या पक्षांनी गोंयच्या सगळ्या पक्षांनी जे पळय आमकां पाठिंबो दिलो. काँग्रेस जावं MGP जावं मागीर गोवा फॉरवर्ड जावं शिवसेना मागीर NCP जे आसा सगळे आम आदमी पार्टी जे आसा पळय सगळे आनी त्या शिवाय कितलेशेच बिगर संस्कारी संस्था आणि जे NGOsचे जे कार्यकर्ते आसा आणि तेंचे लोकल मिडिया जे आसा पळय सगळ्यांनी आमकां सारको उत्स्फूर्त पाठिंबो दिलो. सरकाराक लोकांनी जो आमकां पाठिंबो दिलो तेका साठी सरकाराक तेची दखल घेवची पडली आणि त्यानुसार जे काल जे आसा 7:15 सुमार गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंच्यांनी आमकां आपल्या शासकीय निवासाचेर थंय आल्तिनोचेर महालक्ष्मीचेर आपोवन हाडले आणि तेंच्यांनी आमचो जो प्रश्न जो आसा तेंच्या संदर्भात सांगले की तुमच्या प्रश्नाच्या संदर्भात आपण तुमच्या प्रश्नासाठी किंवा तुमच्या समस्ये विशीं आपण नवीन ना आपण तुमकां पयलींच सांगलेले हेच्या पयलीं बी की यांचं जो काम जे आसा पळय आणि हो प्रश्न खरो म्हणजे सोडला म्हणून सांगलो आपण पण फक्त जे कोविड किंवा पेंडेमिक जे आसा जगभरची जी महामारी जी आसा आणि ताका लागून जो फटको बसलो पळय ताका लागून हे काम उरलें म्हणून सांगलें. आणि आता जे आसा जे तुम्ही लिस्ट दिले आम्ही युनियनान जे आसा पळय तांकां 227 जाण प्लस आनीक आसा तेचे नांवां ते सबसिक्वेंटली लिस्ट घेवन यो म्हणून सांगलें आसा. मुख्यमंत्र्यान त्या शिवाय जो प्रश्न सोडयता म्हणून सांगला त्याची इम्प्लिमेंटेशन संदर्भात आनीक अशा पद्धतीने कॅज्युअल स्वरूपाची जी आसा मिटींग दवरली आसा. पण आमच्या प्रश्नाच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेलें आसा जे लिस्ट दिल्या आणि जे आंदोलनात जे भुरगे बसलेले आसा पळय त्या सगळ्यांची व्यवस्था गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना मार्फत आपण करता. सगळ्यांक आमी पळय सरकारी सेवेन रुजू करून घेता. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाच्या मार्फत आता येता ते जानेवारीन ह्या म्हयन्याच्या जे जानेवारीन आसा पळय ती ॲडवर्टायजमेंट काडटली आणि एकय भुरगो भायर पडचो ना तितली आश्वासन तेणी आमकां
परत एकदा दिल्लें आसा आनी तिणें आमकां सांगलेलें आसा हें नवीन आश्वासन बी न्ही जो पयलीं आमकां प्रश्न तुमकां सांगलेलो आनी तुमचे आमी सरकारान निर्णय घेतलेलो तुमच्या संदर्भान आनी तुमचो जो प्रश्न सॉल्व करता म्हणून सांगलेलो पळय कोविडाक लागून प्रश्न जाल्लो ते आपण परत निर्णय घेता आणि अशा पद्दतीन जो प्रश्न जो आसा तो तेंच्यांनी सोडटा म्हणून सांगलेलो आसा मुख्यमंत्र्यांचेर जे जे हे केवळ विधान ना मुख्यमंत्र्यांच्या संदर्भान आमकां ताका सांगला वाटेर मेळ्ळे तर आपण मिडियाक ब्रीफ करता एट द सेम टायम यू ऑल्सो सेड दॅट द गव्हर्नमेंट विल बी इशुईंग अ प्रेस नोट बाय नाव यू मायट हॅव ऑल्सो रिसीव दॅट प्रेस नोट ताका लागून हो प्रश्न जो आसा खऱ्या अर्थान काल जो आसा पळय तेचो प्रश्न सुटलेलो आसा प्रश्न आता काल प्रश्न सुटलो जाल्यार तरी आसतना आज आमी हांगासर कित्याक बी अशे पद्दतीन आमचो जो म्हणजे गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आसा म्हणजे सॉरी गोवा आमचे ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशन जे आसा पळय आमची 4 तत्वां आसा त्या तत्वानुसार हें आंदोलन जाल्लें आसा न्याय्य पद्दतीन ह्या भुरग्यांक संविधानात्मक आणि कामगार आणि औद्योगिक कामगारानुसार कायद्यानुसार तांकां जो अधिकार आसा न्यायाचो लढो आसा त्याच बरोबर हो लोकशाही पद्दतीचो लढो आसा तिसरी जे आसा पळय तो आमी नॉन व्हायलंट जे अशा पद्दतीची मुवमेंट आसा डेमोक्रेटीक मुवमेंट आसा आणि पीसफूल मुवमेंट आसा ही आमी तत्वां जी पळोवन करता ताका लागून काल संध्याकाळी जरी जाले जाल्यार वी वेर एट टू रिसीव दॅट म्हणजे ऑफिशियल कितें ते डॉक्युमेंट जो आसलो तो आयज आयिल्लो आसा आणि ह्याच आझाद मैदानान वयल्यान एका म्हयन्या पयलीं म्हणजे फाल्यां 27 परवा जे आसा पळय ते 27 तारीख जाता म्हणजे 27 तारखेक सारको एक म्हयनो पूर्ण जाता ज्या आझाद मैदानान हे आंदोलन सुरू जाल्लें म्हणजे सत्याग्रह सुरू जालो आणि ह्याच आझाद मैदाना वयल्यान गोवा रिक्रुटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सोसायटीचे 1300 अशाच पद्दतीन आमरण उपोशणांतल्यान जे आमी गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनान तेंचें काम केलें PWDचे जे आसा पळय 1250 जाणांचे आमी जे काम केल्लें आसा स्पोर्ट्साच्या भुरग्यांचें जे काम केल्लें आसा पळय त्याच आनी पॅरा टिचरींचें जे पळय काम केल्लें आसा ज्या टिचरींक केवळ 7,000 पगार मेळटलो त्या टिचरींक आज सारको म्हणजे 34,500 पगार मेळटा इतली जे वाट आसा म्हणजे जे जे प्रश्न गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनान आमच्या नेतृत्वा खाली जे 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 आमचे कडेन युनियन येयले त्या सगळ्यांचो प्रश्न हो सुटलेलो आसा आणि ह्या भितर लोकशाहीचो आमी जेन्ना म्हणटात तेन्नाचे 4 पावरफूल पिलर एक म्हणजे गव्हर्नमेंट दुसरे जे आसा पळय ते लेजिस्लेचर इन्क्लुडींग द ओपोजिशन आणि तिसरे जे आसा ज्युडिशियरी खूप जाण आमकां म्हणटात तुमी कोर्टान कित्याक वचना कोर्टान कित्याक वचना कोर्टाचे पळय म्हणजे शाण्या मनशान कोर्टाची पायरी चडूंक जायना अशा पद्दतीचो आतां पर्यंतचो जो आमचो अनुभव आसा आणि ताका लागून आमी लोकशाही पद्दतीन आमी वी एप्रोच द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी दॅट इज द मिडिया आणि मिडियान जे आसा पळय आमच्या प्रश्नाक आणि गोर गरिबांच्या प्रश्नाक जे म्हणजे गोयच्या मिडियाच्या संदर्भात जे आसा पळय की गरिबाच्या फाटसून अडलेल्या नडलेल्या फाटसून जे आसा ही सदांच मिडिया रावल्ली आसा ह्या भर मिडियाच्या समोर दिवसा ढवळ्या जी आसा ती आमकां आंदोलनाची जी आसा खऱ्या अर्थान हांगा सांगता करची आसली ताका लागून गोयच्या मुक्तीच्या 60व्या म्हणजे ह्याच्या दिसा म्हणजे वर्साच्या दिसा आज आदमी आझाद मैदानाचेर हे जे स्मारक आसा हांगासर ताका अभिवादन करून हो जो प्रश्न जो आसा न्हू एक सुटलो मुख्यमंत्र्यांनी जे म्हणजे यश आमच्या पदरान घातलेलें आसा त्याच्या बद्दल आमकां कसलो दुबाव ना 100% जातलो पण तरी आसतना एक असो एक सावधगिरीचो इशारो म्हणून आमी म्हणटा की हो प्रश्न सुटलो हे भुरग्यांक आमी उठयले आयज आमी आंदोलन जे आसा ते म्हणजे सारखे पूर्ण सोपस्कारान निशी म्हापसा तांकां हे लावन दिल्लेले आसा तांकां म्हणजे लिंबू सरबत बी काडून तोडलेले आसा पण तरी आसतना युनियन जे आसा पळय द शो ऑफ अ युनियन वील गो ऑन म्हणजे आमी कशें आसा आमचे ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनचे जो पर्यंत लढलेलो आंदोलक लिस्टांतलो जो मेंबर जो पर्यंत शेवटच्या कामगाराक नोकरी मेळना तो पर्यंत जे आसा आमी अशेंच तेंच्या फाटसून रावतले आणि म्हापसान जो पद्दतीचो आमकां एक ट्रेमंडस रिस्पॉन्स मेळ्ळो तो पळयलो जाल्यार हे म्हणजे ह्यो जो आसा रिस्पॉन्स आमी वी आर स्टील इन टच विथ देम खुबशे जाणांनी आमकां हे जाल्या नंतर एक आमी कार्यक्रम म्हापसान गेट टुगेदर अशा पद्दतीचो करपा ठरलो तो बी कार्यक्रम केलो वतलो ह्या आंदोलनाचे नेतृत्व करपी आनी एक आमची म्हणजे स्वाती केरकर जे आसा जे प्रमुख नेतृत्व करता स्वाती केरकराक हांव विनंती करता तेंच्यांनी ब्रीफ करचें लायफगार्ड युनियनाच्या वतीन आमी जे आंदोलन उबें केल्लें त्या आंदोलनाचो आज आमी हांगा एक शेवट करता अशें हांव सामको शेवटूय करता असं म्हणनात कित्याक अजून सीएमान आमकां काल सांगलां की जानेवारीन ते पोस्ट आपूण काडटलो आनी ते प्रमाणे तुमी अप्लाय करून मागीर तुमकां आपूण नोकरेक सगळ्यांक सांबाळून घेतलो आमी ते लिस्ट प्रोड्यूस केला त्या प्रमाणे
आता जो पर्यंत आमचे हे सगळे भुरगे व्यवस्थित रित्या त्या हितूर तांकां इन्क्लूड जायना तो पर्यंत आमचें आंदोलन हे तशा प्रकारे चालूच उरतलें. जर कितें समज फाल्यां सकाळीं थोड्यांचे कितें प्रश्न निर्माण जालो मेळोंक ना जाल्यार आमकां परत एकदां रस्त्यार हें देंवचें पडटलें. ती तयारी आमची आसा. सो आतां आमी आमचे ऑनरेबल CM हांकां रिस्पेक्ट दिवन म्हणजे तेणी जें उतर दिलां त्या उतराक मान दिवन आमचें हें आंदोलन हांगा सोंपयल्लें आसा. आनी ज्या आझाद मैदानाचेर आमी ही सुरवात केल्ली क्रांतीची ती आमी अशीच फुडें व्हरतली. आनी एक हेज्या मदींच एक आमकां आमी जेन्ना म्हापशा शिफ्ट जाली तेन्ना आमी एक व्हिडियो आमकां मेळ्ळो की आमचे पणजेचे मेयर बाब उदय मडकयकार हांणी एक स्टेटमेंट केलो की आझाद मैदानाचेर जी घाण कचरो केला ते हांगा जे आंदोलक आमचे असले लायफ गार्ड तेणी सगळी घाण करून दवरलेली आसा. आनी हेज्या फुडें आपूण खंयचेंच आंदोलन हांगा जावं प्रोटेस्ट डेमॉन्स्ट्रेशन आपूण अलाव करपा ना आझाद मैदानाचेर. खरेंच आयकून एक वायट दिसलें कारण आमच्या ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशना अंतर्गत हांगा हजारांनी कामगारांची आमी आंदोलनां केली पूण हांगा बुरशेपणां आमी केन्नाच करूंक ना. आमचो जो नियम आसा स्वच्छता तो आमी सदांच पाळिल्लो आसा. आमी हांगा येवचे पयलीं हांगा सगळे आमी पळयल्लें आसा सगळ्यांक खबर आसा गोंयभर हें प्रसिद्ध आसा की हांगा हें आमी म्हणटाले सगळे हांगा एक बुरशेपणां एक सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी सगळो प्लास्टीक कचरो पिशव्यो हांगा पडलेले आसता. नाका जाल्ले लोक हांगा खंय तरी हांगा न्हिदलेले बसलेले सगळ्यांनी अख्खो संवसार हांगा थाटलेलो आमी पळयल्लो आसा. तरी आसतना जरी हेजे अंडर जी सिटी ऑफ कॉर्पोरेशनाची आसली जाल्यार ती जबाबदारी सिटी ऑफ कॉर्पोरेशनान तशी घेवंक ना. हें आझाद मैदान आसा क्रांतीचें मैदान आसा. हें गुलाम मैदान न्ही हेका नांवूच आझाद मैदान आसा. तेन्ना हांगा ही अशी जे ज्वलंत गोंयचे प्रश्न आसा जावं लोकांचे पब्लिकेचे प्रश्न आसा ताका हांगा आवाज दिवपा खातीर सदांच लोक ह्या आझाद मैदानाचेर येतले. पूण जी घाण कचरो खरेलेच कोण करता ती जबाबदारी CCPची आसा. तेणी व्यवस्थीत काडची आनी अशे बेजबाबदार हेजे फुडें वक्तव्यां करची न्ही. कारण ह्या आझाद मैदानाचेर गोंयचे लोक येतले आपले आवाज उठयतले. आनी हे जे कितें आमी लायफ गार्डांनी म्हटलां वयल्यान आमी लास्ट इयर सुद्दां आमचे फोटोग्राफ आसा हांगा सगळे आमी 19 डिसेंबर आसा आमी आशिल्ले आनी फ्रिडम फायटराचे भुरगे आनी जाणटेले फ्रिडम फायटर आसले आमी ओके हें साफ केल्लें आसा. तेन्ना अशें हें आमचे रेलिगेशन्स घालची न्ही. आमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा मिडियाक आनी सगळे जेणी जेणी आमकां सपोर्ट केलो पॉलिटिकल पार्टी आसा मेन म्हणजे आमचे जे दिगंबर कामत आसा तेणी आमकां फुडाकार घेवन आमचे टुरिजम सेक्रेटरी आसा तेंच्या कडेन मिटींग पयलीं घडोवन हाडली आनी आमकां हे विशय फुडें व्हरपा खातीर तेणी मदत केली. तेज्या खातीर हांव तेंचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. गोवा फॉरवर्ड पार्टी आमचे रुजल बाब येयल्ले आसा हांणी आमकां पयलीं सपोर्ट दिल्लो आज ते मुद्दम हांगा आयिल्ले आसा. तेन्ना हांव सगळ्या जनतेचे गोंयकारांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचें आंदोलन जो पर्यंत आमचे प्रश्न सारको सुटावो जाता तो पर्यंत हें चालूच उरतलें. आझाद मैदानाच्या संदर्भात आमी एक गजाल सांगता. ह्या आझाद मैदानाचेर कितलेशेच कामगारांचे लढे जे आसा ते यशस्वी जाल्लेले आसा. मुक्ती नंतर आमी जो म्हणजे आमकां कशें आसा गोंयच्या मुक्तींतल्यान गोंयच्या लिबरेशनांतल्यान आमकां राजकीय स्वातंत्र्य मेळिल्लें आसा. पण विचार स्वातंत्र्यासाठी आणि विशेष करून पोटाची जी आग आसा पोटाची भूक आसा पोटाची जी लढाई जो आसा पळय आर्थीक जो स्वातंत्र्य जे आसा अशें आमकां गोंयकारांक अजून मेळोंक ना अशें आमकां दिसता. ताका लागून राजकीय स्वातंत्र्या नंतर म्हणजे जी आर्थीक स्वातंत्र्याचो लढो करपाची ही जागा आसा ही जागा जी आसा दीस इज नॉट अ एंटरटेनमेंट थिएटर. आमी पळयतात वेगवेगळ्या निमित्तांनी हांगासर महाराष्ट्रांतले तमाशे आणि इतर सगळ्या राज्यांतले जे पळय नृत्य हांगासर चलता. जर CCP ऑथॉरिटीज सांगता आमकां हांगासर आंदोलन करूंक मेळचें ना म्हणटानी जाल्यार हेच विशयाचेर ह्या गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनाक आझाद मैदानाच्या आझादासाठी आझाद मैदानाच्या मुक्तीसाठी एक मोठे आंदोलन करचें पडटलें आणि त्याचे नेतृत्व आसा ते आमी करतले. थँक्यू. तुम्ही सपोर्टूय केल्लो थँक्स तुमकां. आज तुमी मुद्दम परत एकदा येयल्या. सगळ्यांची हिंगासर तोंडां आसती पळोवन बरें दिसता. आनीक हांव चड वालो दिता आमच्या स्वार्थीक कित्याक ते दीस रात हिंगासर आसले तेंच्या बरोबर. तसोच आमचो बाप तेंचो लिडर हिंगा आहा तो अजीत सिंग राणे. आनीक चड वालो दिता कित्याक नॉन वायलन्स करिनासतना हो तेणी इश्यू जिखलेलो आहा. अशें तेणें बरे भाशेन महात्मा गांधीन आमकां जें शिकयलां त्या प्रमाणे तें फॉलो करून डेमोक्रेसी तशें करून हें तेणें डिमांड जिखोन गेल्या म्हणून हांव ताका चडांत चड शाबाशी दिता आनी वालो दिता. आमचो सपोर्ट ताका सदांच आसलो ताका सांगत आसलो. तशेंच आमचे हे भाव
थिंगासर आतां सगळे एकठांय जाल्या तेंकांय हांव वालो दिता कित्याक ते वीथ डेडिकेशन थिंगासर बसोन इतले दीस तेणी त्रास काडले फॅमिलीच्या कांय चिंती नासतना तेंकांय हांव शाबासकी दिता आनी तसोच आमच्या सीएमाक तें बरें काम तेणें केलां म्हणून हांवूय ताका बरें केलें म्हणून म्हणटा आनीक हांव समजता की तेणें पळय ते प्रॉमीस दिल्या ते फुलफील करतलो म्हणून कित्याक हें इम्पॉर्टंट आनी आमचे तशें स्वार्थीन काल म्हाका फोन केलो आनी सांगलें की आमचे डिमांड अशे पास जाले आनी सगळे हॅप्पी आहा म्हणून आनीक तुमी तर हॅप्पी जाल्यार आमी हॅप्पी तशेंच खुबशे गोंयकार तुमच्या फाटल्यान आसले कित्याक तशेंच भायले लोक पासून तशे गोंयकार लोक खुबशे जाण म्हाका फोन मारताले आनी ते म्हाका म्हणटाले मातसो तेंकां सपोर्ट कर म्हणून कित्याक तें म्हाका सांगूंक जाय की तेंकांय हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी अशेंच सदांच सपोर्ट दिवचो ते बऱ्या कॉजाक आनी बऱ्या कॉजाक लागून आमी गोंयकाराच्या फाटल्यान सदांच आसतले जे खंयसर पळय गोंयकार आमच्या त्रासान पडटा थिंगासर आमी सदांच आसतले तुमी जाणा आमी सदांच व्हडल्या एज्युकेशनाक फुडें आसतालीं आनी मामीच्या स्टेप्सांनी आमी फॉलोअप करून आमी अशा लोकां मदें सदांच रावतले थँक्यू देव बरें कामगार शक्तीचा कामगार शक्तीचा कामगार शक्तीचा त्याचं घे त्याचं घे लाईफगार्ड युनियन जिंदाबाद जिंदाबाद लाईफगार्ड युनियन जिंदाबाद जिंदाबाद लाईफगार्ड युनियन जिंदाबाद जिंदाबाद लाईफगार्ड युनियन सांग की कशी दिसता तुका आतां एक आमकां खूब मनाक आजातल्यान एक उमेद जाता ती उमेद जाता आसतना जशें आमकां सीएमान आतां सांगलां की सगळ्यांक एक अजून सगळ्यांक नोकरी मेळटली जानेवारीन आपूण काडून सगळ्यांक तुमकां कामाचो प्रश्न आतां आपूण सुटावो करतलो एक आमी अपेक्षा करता की सरकारान हेजेर मातशे बेगिनात तो प्रश्न सांगला तो सुटावो करचो आमकां आनी खूब मनाक आजातल्यान उमेद जातली आनी अशेंच खरेंच कामा खातीर लागून वावुरपाचें आनी जे आमकां खूब लोकांनी जाय त्या लोकांनी एक फॅमिली कसो एक सपोर्ट केला तांकां सगल्यांक मनाक आजातल्यांक बरें करूंक म्हणटात आनी तूं खूश आहा तुमी आतां एज अ ह्युमन रिसोर्स तुमकां घेतला आतां फुडें तुमकां कितेंय जॉब जावूं शकता असो जरुरी न्ही की तुका लायफ गार्डूच हे करचो म्हणल्यार तिने सांगलां की लायफ गार्ड आतां सद्या जे दिल्लेले आसा कोण ते काबार जाल्यार तेजेर आमचो विचार करूं आनी जे आतां तुमी आसा आतां जेतून वुमेन रिसोर्सान घेता म्हणून तेतून सद्या तुमी थंय वचात सद्या ते आपूण दिवपाक जावचें ना सो आतां तरा मागीर ते सोंपले उपरांत म्हणटकीर आपूण ते कशें कितें ते आपूण तेजेर विचार करूं हॅपी आहा तुमी आमी हॅप्पी आसा सद्या मागीर जर एक बरें दिसल्यार लायफ गार्ड एक आमची मनाक आजातल्यान कित्याक खूब जाणांचो आमी अशे 100 जाणांचो जीव वाचयला एक आमची उमेद आसली की एक विचार काम करप आनी ते आमी 10 वर्सां काम केलां तितून आमकां कितें तरी एक खूब शिकले आमी भितरल्यान ते एक आमकां काम करपाक खूब उमेद आसली आतां एक काम जाय जॉब जाय एक जॉब सिक्युरिटी जाय म्हणून एक काम दिलें म्हणजे ते एक जॉब सुद्दां एक आमची तितलेच गरजेचें आसा थँक्यू तुमचें नांव कितें